मुख्यमंत्र्याच्या जन्मदिसा निमतान आल्तींच्या फायन आर्ट्स कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी मिरामार दर्यादेगेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें भव्य रेवशिल्प फक्त 2 दिसां भितर तयार केलां। या महाविद्यालयाच्या शिल्पकला विभागाचे शिक्षक राजेंद्र मादोळकर हांच्या फुडारपणाखाला 10 विद्यार्थ्यांनी हे रेवेश शिल्प तयार करून जन्मदिसा निमतान तांकां ही आगळी भेट दिली। ॲक्च्युली त्यांचा बड्डे आसा आणि त्याच्या बड्डेच्या निमतान आमचो एक विचार आयलो की मिरामार बिचार वचून सपोज इफ इन केस आमी एक स्कल्पचर तयार केलो विशींग दॅम 50th हॅपी बर्थडे। कित्याक हो बड्डेचो एक मुद्दो आशिल्लो। दुसऱ्या वटेन आमकां सेंड हो भुरग्यां खातीर एक शिकोवपाचो किंवा एक्सप्लोर करपाचो एक प्रयत्न आमचो आशिल्लो। आमची आयडिया आशिल्ली की केन्ना तरी भुरग्यांक हो मिडियम एक्सप्लोर करचो। सो इन केस इन फ्युचर भरपूर गजाली आसता आसता किंवा आनी भरपूर स्टेट फेस्टिवल आसता तेन्ना सुद्दां आमी मागीर भुरगे तयार आसपाक जाय। दे शूड हॅव अ नॉलेज अबाउट द मिडियम सो दॅट दे कॅन कम एंड एक्सप्लोर विथ द मिडियम विच इज ऑलरेडी अवेलेबल। इतलो बरो रिसोर्स अवेलेबल आसा फॉर आर्टिस्ट ऑर स्कल्पटर आर्ट स्टुडंट्स सेंड गोंयान। सो तेजो वापर करचो आनी सो तो एक हेतूंचो आशिल्लो आनी तितून बऱ्यांतल्या बऱ्यान म्हटल्यार सीएमाचो बर्थडे लागीं आशिल्लो। सो एक आयडिया आयली की मे बी सीएमाचो बर्थडे आसा तेन्नाच कितें तरी एक सुरू करचें। सो त्या हिशोबान आमी आमच्या प्रिंसिपलाक अप्रोच जाले। आमची आयडिया म्हटल्यार अशें आमी करपाक सोदता आनी तशेंच आमी सीएम ऑफिसान अप्रोच केलो। तांकां सांगलें की आमची अशी आयडिया आसा आनी आमी करपाक सोदता म्हणून। सो तेंचा सगळ्यां कडल्यान बरो प्रोसिजर मेळ्ळो आनी दीस इज द फर्स्ट टायम दॅट आवर स्टुडंट्स आर डुईंग दीस। सो हे करता आसतना म्हाजे 2 मित्र विशाखापट्टणाचे हू हॅज गूड एक्सपिरियन्स वीथ सँड। सो तेय आशिल्ले। सो तांकांय आमी बरोबर घेतले आनी सगळ्यांनी मेळून मागीर विदीन जितलो टायम आशिल्लो कमी टायम आशिल्लो त्या कमी टायमान भितर जितले जाता तितले आमी 3 दीस एक्चुअली आमी प्लॅन केल्लो। बट पयलो दीस मातसो आमचो हांगा थंय गेलो। सो 2 दिसान आमी हें केलां ना फक्त सँडी आनी चडशी म्हणजे प्रत्येक फावटी उदक मारून मातसो ती घट करची पडटा आनी एकदां कंप्लीट जालें की मागीर एक तेजेर ग्लू कसलें म्हणजे फेविकॉल किंवा अशें कितें तरी एडिशना ना उदक पडल्यार मेस जातलें। एक्चुअली कितें आसा आतां तो फक्त तेजेर आमी स्प्रे करूं शकता। थोडेशे ग्लू आसा ते डायल्यूट करप एक म्हणजे आयज हीट चड आसा सद्या। जर सपोज नोव्हेंबर डिसेंबर असो टायम आशिल्लो जाल्यार आनी चड दीस उरले आशिल्ले। बट आता कालूच केल्ले थोडे मातशे हळू पडपाक लागले। एक्चुअली हांवें गॉट म्हाका एक्चुअली इन्विटेशन दिलें फ्रॉम सीएम ऑफिस फ्रॉम तेंच्यान की हांवें अशें स्ट्रक्चर रेडी केला आमच्या गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्सांनी। सो तुमी प्लीज येवपाचें। सो एक्चुअली हांवें गॉट इन्विटेशन म्हाका इन्विटेशन मेळ्ळें। सो एक्चुअली खूब बरें आतां जेन्ना हांव हांवें पावलो आनी फूल स्ट्रक्चर पळयलें जशें रेडी केला खूब अनबिलिवेबल आसा आनी विदीन 1-2 दिसां भितर येदें व्हडलें स्ट्रक्चर रेडी करप ही फकाणाची कामां न्हू। आनी हांव सगळे जितले जे स्टुडंट्स आले जेंच्यांनी स्ट्रक्चर करपाक रेडी आपलो एफर्ट घेतले तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करूं शकता। खूब आयज प्राउड म्हाका फील जाता अबाउट मी एज बींग अ पर्सन फ्रॉम गोवा एंड अबाउट द गोवा कॉलेज स्टुडंट्स। आयज ह्यो स्ट्रक्चर ना फक्त गोंयभर पण एक भारतभर फेमस जाल्लो आसा। आयज आमी सकाळ पासून हांव सोशल मिडिया चॅक करतालो खंयचोय स्टेट जाला तो उलयता फक्त सीएम सावंताच्या स्ट्रक्चरा बद्दल। आनी आज जेन्ना सकाळीं हांव हांगसर येयलो सो जेन्ना हांवें पावलो तेन्ना म्हाका ती वत आसा की हांव आयज थंय येयलो। सो असले कितें पळोवपाक इट हॅपन्स वन्स इन अ वायल केन्ना एक वर्साच्यान एकदां जाता। सो खूब बरें दिसलें हांगासर येवन। आतां हांगासर इन एंड अरावंड खुबशीं लोकां सुद्दां येता सेल्फी घेता आपले फोटोज घेता। सो आयज खंय ना खंय आमकां दिसून येता की इट्स खूब वर्थ आसा ही जी तेंच्यानी स्ट्रक्चर केला। सेकेंड थींग आयज सीएम सावंत हांचो बर्थडे तांकां खूब वाडदिवसाची परबी दिता हांव।